पळय तुम्ही पयला 4 म्हयने जेन्ना हांव काँग्रेसीन जॉयन जाल्लो, तुम्ही पयला काँग्रेसीचे पणजेन कितेंच काम नाशिल्लें. म्हणजे काँग्रेस म्हणटा ती पणजेन डेड जाल्ले भशेन आशिल्ले. आमी ते एक पणजेचो MLA जो बाबू सोनसरा जे कितें तेणें काम तो कसो फेल गेला हे जेन्ना हांवें लोकांक दाखोवपाक सुरवात केली तेन्ना एक पणजेकारांक सुद्दां एक आवाज जालो, एक काँग्रेसचो एक आवाज जालो की खंय तरी लोकांक दिसलें की खंय तरी काँग्रेस पणजेन आसा म्हणून. रिबिल्ड केली हांवें कमिटी फॉर्म केली हांगासर, यूथ काँग्रेस कमिटी फॉर्म केली, वुमन्स आमी कमिटी हे केली, पणजे ब्लॉकाक गेले, एक्टीव मेंबर हांवें हाडले. कोणाच कडेन जावना तशे एक्टीव मेंबर. आज फॉर्मां दिली, फाल्यां 100 एक्टीव मेंबर कर. हेंचे कडेन कोणा कडेन 10 फॉर्मां हाडूंक जालना. हांवें अशी 80 70 फॉर्मां हांकां एक्टीव मेंबर हांवें करून दिले. म्हणजे पणजेन एक काँग्रेस रिबिल्ड करपाचें काम हांवें केलें. म्हाका हांवें भोंवपाक स्टार्ट केलें. हांवें सुरेन बाबान आमी काँग्रेसचें काम घेवन गेले सुरेन आनी भोंवपाक. सुरेनान म्हाका सांगलें पळय म्हणलेलो तिकेट म्हणलें एल्विसाक दिता, आमी भोंवचें न्ही म्हणलेलो, आमचे घात घेता म्हणून. जाल्यार आमी बंद केलें भोंवपाचें. म्हाका दिगंबर कामतीन आनी गिरीश दिगंबर कामतीन म्हाका आफोन व्हेलो पणजे पाड्यार ऑफिसान. गिरीश चोडणकार आसा दोगी जाण. म्हाका म्हणलें तुवें भोंवपाचें कित्याक बंद केला, तूं भोंवपाक स्टार्ट कर. हांवें म्हणलें बरें सर म्हणलें हांव करता भोंवपाक स्टार्ट. तुजें म्हणलेलो नांव तुजेंच आसा म्हणलेलो. 8 दीस 10 दीस पयलीं म्हाका दिगंबर कामती कोणा कडल्यान रकाद धाडलो की तूं म्हणलेलो अशें उतरां की हें गाडयेंतल्यान देंव आनी तूं भोंवपाक स्टार्ट कर, आनी फाटीं वळून भोंवपाचें ना म्हणलें. तुजें जालें. हांव भोंवलें पळय आज पार्ट 1 to 6 रिबांदार एरिया येदो व्हडली ती एरिया आज सुद्दां हांव भोंवून आत्तां घरा कडेन आयल्या बरें न्यूज आयल्या. आज पणजेन आमी काम करता, काम केलें आमी. काँग्रेस आसा म्हणून म्हाजें एज अ मेयर म्हणून लोकां फुडें काम आसा. बरो रिस्पॉन्स मेळटालो. आज काँग्रेसीक हांव सीट 100% जिखून दिवंक शकतालो सारको. 100% इतकी म्हाका खात्री जाल्ली. आनी आज हे सगळें सेटींग करता हे सगळें काँग्रेस म्हणटा ती BJPची बी टीम जाल्ली आसा.